नमस्कार सगळ्यांक. तर आयचे रेसिपीन आमी करूया तांदळा पोळे. तर हे तांदळा पोळे पळयात, तांबडे हा पळोवपाक बरे दिसता आनी सोबीत हे रो रायस तांबडे आनी धवे मिक्स करून घेतला. हे तुमकां जाय ते भशेन तुमी घेयात आनी धुवन घेवया बरे भशेन. हेका बरें धुवन जावप. हेतून कॅमिकल कोयर आनी भरपूर कितें कितें आसता म्हणून बरें धुवपा जाय. 3 ते 4 फावटी बरें धुवन घेता आनी रातभर भिजोवन दवरप. आता हे दुसरे दीस पळया तांदूळ बरे फुगलेले आसा. हाका पान पोळे नीर डोसा बी म्हणटा. बरेच भरपूर नांव आहे हेका. आनी आता वांटून घेवप. इल्लो उदक घालया. हे पळयात कितले पातळ हा. इल्लें मीठ घालया. कितले पातळ हा ते पळयात. तुमकां कितले दाट पातळ जाय ते भशेन केल्यार जाता. आनी एक बटाट इल्ले कातरून घेवया. बटाट कांदो कितें घेतल्या आता. हे भशेन बुडयले तेलान आनी तव्यार गुणायले हे भशेन. आनी पोळे पळया कशें करप. पळया सायडीसून अशें ओतप. मदसून मदींच घालून जर अशें गुणायत जाल्यार जावपा ना कामां. सारके सायडीसून ओतोवपा जाय आनी हे भशेन पोळे तयार करपाचे. हे जाले आमचे पोळे तयार. पळोवपाक कितले सुंदर आनी बरे दिसता पळया. भुरग्यांक खूब आवडटले हे. जाले हे पोळे जाले तयार. आता हे पोळ्या वांगडा हांवें भिकणाची चटणी केला. शेंगा चटणी. आता हे चटणी नेक्स्ट रेसिपीन हांव तुमकां दाखयतलो कशें करपाचें. जर तुमकां जाय जाल्यार कमेंट सेक्शनात म्हाका कळयात. जाले आमचे शेंगा चटणी आनी पोळे तयार. मेळ्या दुसरे व्हिडिओन आनी कितें नये करूया. स्टे ट्यून्ड.